आमी हिंगा काणकोणची डिफिकल्टी पळयल्या. काणकोणची लोकांची डिफिकल्टी जेन्ना टेस्ट जाले म्हणटकच लोकांक ते काटांनी वच मडगांव वच म्हणटात. एक पाटी सिरियसूय पेशंट आसता, एक पेशंट मायल्डूय आसता. आनी त्या पासत फाटले 4 दीस आमी ते हॉस्पिटलान मिटींग घेयत रावले. आनी मिटींग घेता आसतना आमी म्हाजे बरोबर चेअरपर्सन आहलो, कावन्सिलर आहले, आदलो आमचो आमदार विजय आशिल्लो, सगळे डॉक्टर आहले, डेप्युटी कलेक्टर आहलो, मामलेदार आहलो, PI आसलो. हांकां घेवन मिटींग घेवन आमी अशें थारायलें की आमकां एक सेंटर करचो म्हणून. कित्याक हांव जाणा हिंगा आमच्या भुरग्याक थोडे एके पाटी टेस्ट पॉझिटीव म्हणटा आनी हिंकां घरांतले जाय तशें भोंवता. तो आपणेचोय जीव रिस्कार घालता आनी दुसऱ्यांकूय त्रासान घालता. हें जावचें नजो म्हूण आमी एक सेंटर केलो. आतां सद्याक केलो तो आमी 10 बेडाचो केला. कोणी टेस्ट पॉझिटीव जालो जाल्यार ताका थिंगा दवरपाक एक 4 दीस राव, बरे भशेन इम्प्रूव जाव. सिरियस जालें जाल्यार मागीर मडगांव व्हरपाचो. आमी कित्याक केलो सेंटर? कित्याक आमकां काणकोण ते मडगांव वचपाक उणें म्हळ्यार 45 मिनिट्स लागता, 45 किलोमिटर लागता. आनी ह्यो 45 किलोमिटर्स एक पाटी सिरियस पेशंटाक खूब म्हारग ते. सो त्या नदरेन आमी हो सेंटर उखडलो. जाग्यार घातली सगळी बेड्स, ऑक्सिजन प्लस जेवणाचें अरेंजमेंट केलें. पूण हें सगळें कशें करूं पावले आमी? ओन्ली बिकॉज आमचो चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत ते कडेन जेन्ना हांवें उलयलो फोनाचेर आनी सांगलें डिफिकल्टी ह्या आमच्या लोकांची जे कोण पॉझिटीव वता पळय तेंची, तेन्ना तेणें ताबडतोब म्हाका पळयलें गो हेड म्हणून दिसलो. मागीर हांव त्याच दिसाक हेल्थ मिनिस्टराक उलयलो, डायरेक्टर ऑफ हेल्थाक वयतालो आनी तेंकडे तिगांयचेय परमिशन बाबा घेवन की बाबा सोंपेपणी कोवीड सेंटर दिना, म्हाका काणकोणा पयलो कोर मेळलो. आनी त्या प्रमाणे आतां सगल्याक करून लायलाय कोवीड सेंटर्स म्हण. लोकांक ज्या टेम्पररी बाबा एक जागो रावपाक. पूण त्या हें करपाक सेंटर करपाक जायती वस्तू लागता. पयलीं सदां डॉक्टर लागलो, तेज बाद नर्सी लागल्यो, टेक्निशियन लागले, जेवणाक बाबा तांकां पळोवचें पडलें. हे अशें करून हेल्पर म्हणजे अशें करून खूब लोक लागता. इतल्यांचें लिस्ट करून आमी CMाक धाडून हेल्थ मिनिस्टराक धाडून डायरेक्टर अप्रुवल घेतलें. आनी अप्रुवल घेवन ते आतां आयज मेडिकलाक आमी अर्बन सेंटराक डॉक्टरां सांगलां इम्प्लिमेंट करूं. हांव कित्याक सांगता हें की म्हाका जाय लोकांनी तेजो फायदो घेतलेलो. कित्याक एक पाटी भुरगो पॉझिटीव म्हणटा आनी घरा रावना, एक पाटी पॉझिटीव म्हणटा पूण सिरियस आसा वा ना तें गम ना. ते सगळें पळोवपा लागून ताका थिंगा तो सेंटर केलो. हेजो तुमी फायदो घेवचो, दुसऱ्याय लोकांक सांगचें. कोंतान बाबा जे कोण पॉझिटीव आहा ते थिंगाय रेस्ट जावचें, प्रॉब्लेम कांयच ना. आमी हेजे फुडें जशें आमकां वाडटा त्या प्रमाणे आनीकूय सेंटर करपाचो आमचो विचार आसा.